भोव श्रेष्ठ फिलिप नेरी कार्दियल फेर्रांव, गोंय दमांव दोर्म प्रांताचो आर्सेबिस्प, मानेस्त पाद्र पात्रिसियो फेर्नांदीस, बॉन जेजूस बाजिलिकेचो रेइतूर, मानेस्त पाद्री बाबानो, मानेस्त मोटवाशी भयणीनो आनी बाबानो, आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तांताय आसलेल्या म्हज्या मोगाळ लौकीक भयणी बाबानो. गोंय दमांव महादोर्म प्रांताचे ए इतिहासीक बाजिलिकेंत हाजीर जावंक आनी तुमचे बरोबर हे मिसाचें बलिदान समोरावंक म्हाका खऱ्यांनीच उपोट खुशालकाय भोगता. 1605व्या वर्सा हे इगोर्जेची संस्कारणी जाली आनी 1944व्या वर्सा तिका मायनर बाजिलिका म्हूण दर्जो मेळ्ळो. ही अपोरण्या गोंयच्या शारांत आसलेल्या इगोर्जा मदली ही इग्रोज चड सोबीत आनी नांव वस्ती, जातूंत भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराच्यो रेलिको एका रुपयाचे पेटेंत दवरलेल्यो आसात. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर म्हळ्यार धर्मदुताच्या काळांतावन बरे खोबरेचो एक व्हड परगटणार. ताचो व्हड आवडो म्हटल्यार संवसाराक जेजू क्रिस्ताशी हाडूंक. ताणें गरिबांक आनी पिडेस्तांक शुभ वर्तमान परगट केलें आनी आपलो चडसो वेळ तांच्या गरजांक पावूंक ताणें सारलो. म्हाका माहिती मेळ्ळ्या ते प्रमाणे जायतीं गोंयकारां खंयचोय जावं तांचो भावार्थ, धर्म व जातकात भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक व्हड अभिमानान लेखतात आनी ताका अपुरबायेन गोंयचो सायब म्हूण उलो मारतात. ह्या देसांतलीं सोबार जाणां हे बाजिलिकेंत येतात तांचे मजतीन देवाची राखण आनी कृपा मागूंक. आमी आतां पोरणें गोंय ओल्ड गोवा म्हणटाव त्या शाराची माती ह्या भाग्यवंत पाद्रीन माडयली. ह्या रस्त्यांचेर तो भोंवलो आनी कितल्याशांच जाणांक समाधान करूंक आनी देवाच्या राजाची मुलयां तांकां वांटूंक तो हारपीट जालो. भयणी भावानो, ह्या आद्वेंताच्या काळांत विस्वाशी मागणें करून आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत मांडून घेवन सोम्याक घेवंक आमचीं काळजां तयार करुया. क्रिस्ताच्या येण्याची वाट पळोवन रावुया. क्रिस्त आपली सोडवण घेवन येता. तो आपलें स्वताचें आनी शांतीचें राज स्थापूंक येता. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता कोण भाशेन देवान जेरमियासाक तो जल्मा येवचे आदीं पर्यान प्रवादीक वावराक तयार केलो आनी वेळ पावतोच ताका प्रवादीक मुनियारपण चलोवंक नमयारलो. हे बाबतींत देव दर एका मनशाक ताणें समाजांत करूंक जाय तो वावर करचे खातीर कोण भाशेन देण्यांनी भरता तें भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता. ह्या पासत दर एकल्यान आमी देवान दिलेले गूण मांडून घेवची गरज आसा आनी हे गूण आमी देवाच्या राजा खातीर वापरूंक फावो. देवाच्या आपोवण्यांक आमी विस्वाशी रावलीं जाल्यार गंभीर आव्हानां मदें पर्यान देव आमकां आपल्या मोळ्यांत वावर करूंक आदार हातियारां दितलो. आयचें दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलूच्या दुसऱ्या चिटीवेलें. भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता की शुभ वर्तमान म्हळ्यार अगणीत मोल आसलेलो देवाचो थेवो. देखून आमचें जिवीत ताचें राज विस्तारचे खातीर भेटोवंक तो आमकां आमंत्रण करता.
काळोखांत बुडलोल्या संवसारांत क्रिस्ताचो उजवाड विस्तारूंक तो आमकां उस्कायता. जोण एकलो आमी संवसाराचो उजवाड. देखून क्रिस्ता जेजू थंय प्रत्येक भावार्थ्याचें आपोवणें म्हळ्यार दुसऱ्या उजीर उजवाड कसो पोरजोडूंक. शुभ वर्तमान हाडटात तीं पावलां कितलीं सोबीत. आमकां मेवला तो जेजूचो उजवाड आमचेच भितर आमच्यान दवरून वचो. ह्या पासत आमी भावार्थाचो उजवाड दुसऱ्यांक दिता. परगट करप म्हटल्यार आमकां एक नेट. धाकट्या सोवें, निमाण्या सोवें आनी सांडलोल्या सोवें जेजू धांवी धांवी गेलो. देखून स्तोत्रकार मागणें करता. तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर फांकूं दी सर्वेश्वरा. जेजू क्रिस्त म्हळ्यार सगळ्यांक उजवाडायतलो नीज उजवाड. भागिवंत लुकासान बरयलोलें शुभ वर्तमान आमकां सांगता की आपल्या 12 शिसां भायर जेजून आनीक 72 जाणांक आपयले आनी देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण परगटूंक तांकां दोगांक गांवांनी धाडले. देई वेरबूम ही वातिकान दुसरे विश्व सभेची दोगमातीक घटना आमकां उगडास करता. ते परी जेजू क्रिस्तान आपूण खूद आपोस्तलांक आनी तांच्या बरोबर वावर करतल्यांक शुभ वर्तमान स्वताची आनी नैतीक कायद्यांची जोर कशी सगळ्यांक परगटूंक आज्ञा दिली. हें शुभ वर्तमान प्रवाद्यांक आदीं फुडें भासायलोलें तेंच. जेजूंत शार्ती पावलोलें तेंच शुभ वर्तमान आनी ताच्याच ओंठांतल्यान परगट जालोलें तेंच शुभ वर्तमान. शुभ वर्तमानाचे परगटणे वरवीं देवाची देणी सगळ्यांक वांटून येतात. आयज अदीक करून क्रिस्ता कडचीं पयस आसात तांकां शुभ वर्तमान परगट करपाची उर्बा उणी जावंक फावना. कित्याक हें जावन आसा पवित्र सभेचें पयलें कार्य. पवित्र सभेंत जातले दर एके नवसरणेचो हेतू म्हळ्यार परगटणी. दुसऱ्यांक शुभ वर्तमानाची परगटणी ना जाल्यार पवित्र सभा आपल्याचेरूच दोळे लावन चलता अशें म्हणपाचें. तिची वाड जायना. फ्रांसिस्क पाप सायबान आमकां शिकयलां की जेजून आपल्या शिसांक गांवांनी धाडलें म्हूण बेश्टें फलगां मारूंक वो बरोबर वेळ सारूंक न्हय, पूण देवाचें राज परगट करूंक आनी ताकतीन तें परगट करूंक. आयजूय ही परगटणी ताकतीन करपाची गरज आसा. आच्यो ताच्यो खबरो करून वेळ इबाड करूंक जायना. सगळ्यांचें एक सारकें मौन जाय पर्यान रावचें न्हय. निबेल गरजेचें म्हणटात तें भायर सरून परगट करप. तुमचेच पासत जिये नाकात, तुमचेच पासत तुमी जिये नाकात, पूण भायर वेचे पासत आनी बरें करचे पासत जियेयात. ते 72 जाण आपले मिसांव सोंपयल्या उपरांत संतोश बरीत जावन परत आयले. कित्याक ताणें वायटाचेर क्रिस्ताच्या नांवाचें बोड आसा तें अणभवलोलें. हाकाच लागून जेजूक आमच्या जिवितांत भितर सरूंक संदी दिवया. आमकां भायर वचूंक, समाजाचे देगेक आसलोल्यांक भेटूंक आनी तांकां शुभ वर्तमान परगटचे खातीर आमकां आमंत्रण दिवंक क्रिस्ताक संदी दिवया. हे व्हडले दोबाजीक परबे समयार क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत पयली वयली सुवात दिवंक निचेव करुया. क्रिस्ताक आमच्या जिविताचो
माज करुया. तर वचात आनी सगळ्या राष्ट्रांचे शीस करात, ही क्रिस्ताची आज्ञा आमी पाडुया. तुमी सदांच सोम्या जेजू क्रिस्ताचे विस्वाशी पाटलादार जावंक भागिवंत फ्रांसीस शावियर, उदेंतीच्या इंदियेचो पात्रोन, आनी भागिवंत जुजे वाज, तुमच्या धर्म प्रांताचो पात्रोन, तुमकां स्फूर्ती दिवं. तुमचेर जण एक एकल्याचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं.